मोगाच्या भाव भयणीनो, 9 दिसांचें नोवेन कर्ण आमची आत्मीक तयाराय केल्ल्या नंतर आज आमी व्हडा दाबाजान व्हडा गडदळ्यान आमच्या सम्याची आवय आनी आमची आवय जावच्या मरियमायेचो जल्मा दिवस आज आमी आचारान करता. वो तिचो जल्माचो दिवस आचारान करून तिका मान गौरव आमी करता. म्हूण ती सायबीन आमच्या कुटुंबाची राणी, तिची ससाय मागून अर्थभरीत कुटुंबाचें फेस्त आज आमी आचारान करूंक बैसरल्या आनी ही आमची संस्कृती जावन आसा. अशें आमचें कुटुंब म्हूण ती सायबीनीक अर्पीत हांव आनी तें शांती समाधानाचें एकवटाचें दायज कर माये म्हूण तिच्या लागीं मागता हांव. आमचें कुटुंब शांती समाधानाचें आनी एकवटाचें कुटुंब जावन एकवटाचें दायज कर माये म्हूण आमी तिच्या लागीं आज मागता. बागयो थांवकार मरी सैमाचें मूळ पथकाचें खत नासतना पथकाचें खत नासतना मरी माय ह्या संवसाराक जल्मोन आयली. तिच्या निश्कळंक कथावीन गर्भसंभावा देण्या वरवीं पथकान पडलेल्या मनशा सैमातावन तिका देवान राखलें आनी अशें मनशान पथकांत पडल्या मनशा सैमाच्या परिपूर्णांत ती जल्माली. ती आमचें मनशा सैमांत मनशान पथकान पडिल्ल्या मनशा सैम आमचें ह्या पथकान पडल्या मनशा सैमातावन परिपूर्णता ती आमी पथकांत आसा मोरी परिपूर्णांत जल्माली. आमी जल्मोन येताना पथकाच्या मूळ पथक काडून येता. मोरी परिपूर्णतांत जल्मोन आयली. ती पयली जावन आसा आनी सगळ्या तिच्या जिणेंत ही कृपा ती बगूनच आयली. देवान दिल्ली कृपा मूळ पथक नासतना पथकाचें खत नासतना मरी जल्माली आनी ह्या तिच्या कृपेंत ही कृपा ती सगळ्या जिणेंत ती बगून आयली आनी देवाच्या कुशे प्रकार ती जिवन आयली. ताच्या कुशे प्रकार ती सगळें करूनच आयली. तिच्या जल्मा दिसा ती उल्हासता. वो जल्मा दिसात आमी आचरण करतना मरी उल्हासता. कित्याक म्हळ्यार देवान तिचे थंय केल्ल्या सर उपकारां पासत देवान कितें म्हणजे थंय केल्यात उपकार ते उपकार नियाळटा आनी मरी उल्हासता. उपकार नियाळटाय मरये आनी तूं उल्हासताय मरये. देवान तिचे थंय केल्लें सगळें उपकार देवान तिचे थंय केल्ले सगळे उपकार ती नियाळटा. ते उपकार ती वाखणटा आनी देवान केल्ले उपकारां खातीर ती मोरी संतोशान ताका वाखणटा. देवाक संतोशान वाखणटा आनी तिच्या सगळ्या जिणेंत ती देवा बापा देवा पुता आनी पवित्र आत्म्या संगी एकवटोन जियेता. सगळी जिणीक जल्मातावन तुवें म्हाका हें व्हडलें भाग दिलें. पथकाचें खत नासतना पथकाचें मूळ खत नासतना पथकाची सावळी नासतना म्हाका जल्माक हाडलें देखून हांव सस्नाच्या सस्नाक तुजे थंय एकवटोन जियेता म्हणून देवा बापा लागीं देवा पुता लागीं पवित्र आत्म्या लागीं ती एकवटोन जियेता. तिच्या काळजांत सोमी देव जियेता म्हणून हर घडी आनी निरंतरी ती मोरी माय जाणा आसली आनी देवाच्या आजारपणाच्या उजवाडान ती जियेली आनी खंयचो बेजारायचो काळोख तिणें तिचे तावन दोंडयलो. कित्याक म्हळ्यार तिचे थंय देवाची महिमा देवाच्या आजारपणाचो उजवाड देवाचें आजारपण ती वळखता आनी देवाचें आजारपण तिचे थंय इतलो संतोश हाडटा. देव आसले कडेन संतोश, देव आसले कडेन उजवाड, देव आसले कडेन आनंद, देव आसले कडेन दादोसकाय हें सगळें ती भोगता आनी काळोखाची खंयचो बेजाराचो काळोख बेजाराचो काळोख आनी कल्या बियाचो काळोख मोरी तिचे तावन दोंडयता. एकच आतेरातावन जेजू म्हजे थंय जियेता, बाप म्हजे थंय जियेता, पवित्र आत्मा म्हजे थंय जियेता म्हणून आनी ती पवित्र आत्म्या सांगता देव बापा सांगता पवित्र आत्म्या सांगता जेजू सांगता ती एकवटोन जियेता. आमकां उलो दिता तिच्या जल्मा दिसा तुमी देवाक सोडून पयस रावनाका. देवा लागीं एकवटोन
देवा लागीं एकवटून जिया, त्या संतोशाक तुमी पात्र जातल्यात. तुमच्या काळजांत त्या देवाक तुमी वळखा, तो तुमच्या काळजांत जियेता म्हणलें सत जाणा जाया. तें सत तुमकां संतोश, उल्हास, देवाचें हजारपण तुमच्या काळजांत, तुमच्या जिणेक उजवाड, संतोश, आनंद धाडटा म्हणून मोरी सांगता. मोरी त्या देवाच्या आजारपणाच्या संतोशान सगळी तिची जिणी जियेली. त्या देव म्हज्या काळजांत जियेता म्हणल्यार त्या देवाच्या आजारपणाच्या संतोशान, त्या देवाच्या आजारपणाच्या उजवाडांत, देवाच्या आजारपणाच्या त्या महिमेंत मोरी जिवंक आशिल्ली. आमच्या जिणेंत ती देवाचें आजारपण मांडून घेवंक मोरी आमकां उलो दिता. देवाच्या आजारपणाच्या उजवाडान आमच्या मतीचो काळोख तुमी दोंडया म्हणून मोरी आमकां उलो दिता. जेजूच्या काळजांत आसच्या जेजूच्या आजारपणांत, देवाच्या आजारपणाच्या उजवाडांत, देवाच्या आजारपणाच्या संतोशान तुमची खंत बेजारायसो काळोख दोंडया. तो खंतीचो बेजारायसो तो भिरांकोळ काळोख तुमी दोंडया म्हणून मोरी आमकां उलोवंक दिता. आनी भिरांतीचो काळोख दोडोवंक ती आमकां आदार दिता, ती आमकां हेल्प करता. कित्याक म्हळ्यार देवाचें आजारपण ती वळखली, तिणें काळोख, बेजाराय, कश्ट, परिस्थितींत सगळी काळोख, भियासो काळोख तिणें दोंडयलो देवाच्या आजारपणाच्या उजवाडान. आनी तसो आदार, तित ससाय मोरी हेल्प आमकां दिता. आमी आमच्या जिणेंत देवान केल्लीं सर अजापां पळया आनी त्या पासत विजमीत पावया. म्हजी आवय, मोगाच्या बाबयनीन म्हजी आवय देवाक अर्गां वगलाप दितेली आनी तिच्या संतोशाचीं दुकां मागण्या वेळार तिच्या दोळ्यांत हांव गळटली. पालोवंक आनी ती तिचीं दुकां पुसतेली. देवान केल्लीं विजमितां वळखूंक, विजमितां पळोवन ती आनंद पावतेली. पाद्राबाणी मरियमायेच्या जल्मा दिसा सांगलें सरमांव माई नियाळटली तें सरमांव. मरियेन कशें देवान केल्लीं तिच्या जिणेन केलें व्हडलें अजाप म्हळ्यार पाप करत नासतना ती अन्नाच्या पोटांत जावन ती जल्मोन आयली. सांत अन्ना, सांत जोकिमाची दुती, ती ह्या संवसाराक मनशा कुळाची आवय जावन, जेजूची आवय जावन, आमची आवय जावन ह्या संवसाराक ती जल्मोन आयली. जल्मोन तेन्ना विचित्र देण्या हाडून आयली. पापाचें खत, पातकाचें खत तिच्या थंय नातलें. हें खत व्हडलें विजमीत, हें खत व्हडलें अजाप. मरी जाणा जाली आनी तें अजाप तिचे तो संतोश, त्या अजापाचो संतोश ती जियेली. आनी तो संतोश देवान केल्लीं अजापां पळोवन संतोशचें एक लक्षण क्रिस्तांवांचें तें मरियन आमकां सांगलां. तें क्रिस्तांवांच्या कुटुंबाचें पयसभेचें लक्षण. आनी आमी सगळ्यांनी तें लक्षण आमच्या कुटुंबांत जियेचें. त्या कुटुंबांत आमी तें आमी नियाळीचें. आनी तो तें खत, तें सत आमी आमच्या जिणेंत नियाळटाना, तांतू त्या विजमीत आमी नियाळटाना तांतू मेळचो तो आनंद, तांतू मेळची ती तो वैभव, तो महिमा आनी तांतू मेळचो तो संतोश आमी जियेचे. आमच्या कुटुंबांत एक व्हडलें अजाप माय नियाळटली. कितें म्हळ्यार एक विजमीत देवान आमच्या एक असर्यान घडलें. आमी 9 जाणां भुरगीं बाबान आनी मायन कश्टांनी काम करून पसिचें. कशें पसचें? 9 जाणां भुरगीं देवान दिल्लीं. ती देवाची देणी. देवान माय म्हणटली ही म्हजी भुरगीं देवान दिल्लीं देणी म्हणून. आनी हांवें पसूंक ना, देव तूं तो पसता म्हणून. ताणें भुरगीं दिल्यां आनी ताका भुरगीं दिल्या देवाक कळीत आसा कशें पसचें म्हणून देवाक ती वाखणटली. देवान कशें पसलें म्हूण हांव तुमच्या मुखार सांगतां. आमकां दूद खाणीकचें आसलें आमी. दूद खाण, मांयचें काम दूद खाणीकचें. बाब कामाक येतालो आनी बाब कामाक थावन येताना आमच्या घरा दोनूच गोरवां आसलीं, 2 गायो आसल्यो. आनी त्या गायांनी वासरूंक घालें आनी वासरूंक घालतना दोनी वासरां पाडक्यो. त्यो पाडयो व्हड जाल्यो. परतून दुसऱ्या वर्सा जाताना गायेन परतून दोगांनी वासरांक घालीं. एका म्हयन्यान एक आनी एका म्हयन्यान आनी एका गायेन वासरूंक घालीं. बऱ्यो दुदाच्यो गायो. आतां 4 वासरां जालीं आमगेर. आनी ती परतून घालीं वासरां पाडके जाल्यार कांय करचें. आमकां उपकार पडप कोसूंक गादे नात आमकां. देखून ते पाडयोत आमगेर आतां 2 वर्सांनी ती पयलींची पाडी आहा पळय, पयले गेल्ल्यो 2 पाडयो त्योय गर्भेस्तल्यो. आनी तांणी वासरांक घालीं. तांणी वासरांक घालीं ती वासरांय पाडक्यो. आनी त्यो गायो जाल्यो. आनी 2 वर्सां जाताना त्या दोन फावटी तांणी पयल्याच्या 2 घालीं. मागीर 2 वर्सांनी आनीक घालीं, वासरांक घालीं. आतां गोठ्यांत 8 गायो दूद दितल्यो.
8 गयो दुसऱ्यांचे वट्टू वांबडून जाता तांकां 2 पडके जल्माले दुसऱ्याक आमच्या शेजारच्याक 2 एक पडकी एक पडको जल्मालो आनी एका घरा दोनूय पडकेत तांकां बेजार जालें तुमकां पळय देव अशें बेजार घालता म्हूण पूण तांकां दोगांत भुरगीं आसलीं एकच भुरगें एकल्या दोगांत भुरगीं आमगे 9 जाणां भुरगीं देवाक मायन इतल्यान म्हणटालें भुरगीं देवाची ताणें दिल्यां ताणें तो पसता म्हूण तो पसता म्हूण आमगेर येवन देवण हांव आयलां सर्गात हांव धर तुमकां इल्लो तांदूळ धर इल्लें गोड साकर इल्ली रांदय आनी इल्लें धरा म्हूण ताणें दिवना ताणें अशें दिलें गोरवांक गाय वासरूंक घालताना पडक्यो वत आनी आतां गोठ्यांत 8 आनी 8 जाणांनी परतून पडक्यो घाल्यो पडकेत नात एक कोण पडको आसलो दुसऱ्यांच्या गैरा सांगता पडक्या सांगता गुड्याक धाडूंक आहा तांबडूंक आनी सांजेर तांकां पेंड तांकां पोटा घालूंक शीत कणी आसली तांदळाची कणी उकोण मागीर ताका इल्ली पेंड आनी फ्राक घालून दवरताली इतली नातल्यार दूद जायचें आमच्या घरांत जरबस्तू दूद 5 वर्सांनी आमच्या 2 गायो आसल्यो आमच्या गोठ्यांत 14 गायरान जालीं मोला काडून कांय ना 5 वर्सांनी 14 गायरान जालीं देवाचें बेसांव पळया देवाचें बेसांव कीमतान 5 वर्सांनी 7 वर्सांनी 14 गायरां आमच्या गोठ्यांत जालीं मागीर 14 जाल्यार पूण गोठो व्हड करूंक जायना म्हूण सांगून मागीर एक गाय वासरूंक घालता व्हड जाता आमी गायांक एकून मुखल्या गाय ह्यो इतल्यो दिनातल्यो मागीर बिलकूल गोरवां आमची दिनातली दुसऱ्यांक व्हरूंक घेता ती व्हरतेली मरयेन जेवण केलीं असऱ्यां पळोवन विजमितां पळोवन मागण्या वेळार तिणें देवाची स्तुती केली तशें तिचे मागण्यांत देवाक स्तुती करचें मरी ते देवान केली विजमितां पळोवन माई देवान केली विजमितां हें व्हडलें विजमीत पळोवन मांयके दोळ्यान दुकान घालून देवाक संतोशाचें दुकान घालून देवाक चिंतली तूं आमकां कसो पसताय म्हणून देवाक वाखाणटली मरयेन खालतीपणान आनी दिनवाशी काळजान कालतेपणान आनी दिनवाशी काळजान देवान केली विजमितांचो मरयेन गूंड नियाळ केलो आमकांय गूंड नियाळ करूंक ताच्या उतरांचो ताणें केल्ल्या विजमितांचो ताणें केल्ल्या असऱ्यांचो गूंड नियाळ करूंक मरी आमकां हर एकल्यांक उलो दिता ह्यो सोर संगती तिणें तिच्या काळजांत जगोवन दवरल्यो म्हणटा देवाचे उतार लुकाच्या वंजेलांत अध्याय 2:19 ह्यो सोर संगती मरयेन तिच्या काळजांत जागोवन दवरल्यो म्हणून आंजान सांगल्यो संगती मरयेन गूंड तरांत नियाळ्ळो म्हणून लूक अध्याय 1 श्लोक 20 आनी 9 मरयेन नियाळ केलो आनी मरयेचो संतोश कयतावन येयलो ह्या देवान केल्ल्या असर्यतावन देवाचे उतार नियाळटाना तिका मेळ्ळो तो संतोश खंयच्या संगतींनी संतोश तो जावना वो नियाळ आमी करीचे म्हणून मरी आमकां उलो दिता वो नियाळ आमच्या जिणेचो वांटो जायचे हर एक दीस आमी देवान केल्ल्या मातकार्यांचो नियाळ करीचे देवान आमच्या जिणेंत केल्ल्यो संगती नियाळटना खंत बेजाराय दोंता चिंता वरीज टेन्शन स्ट्रेस कोडसाण राग पयस जाता खंत पयस जाता बेजाराय पयस येता चिंता पयस जाता राग पयस जाता शांती रास करता संतोश रास करता समाधान आमच्या काळजां रास करता हें नियाळ करतना नियाळचें क्रिस्तांव कुटुंबाचें लक्षण आमच्या संतोशाचें कारण आमी करचो नियाळचें आमचो एक गूण मरीच्या जल्मांतल्यान आमकां कळटा देवान दिल्लें मिसांव मरी माई वर्त्या उर्बेन तिणें संतोशान घेतलें देवान दिलें मिसांव मरयेन वर्त्या उर्बेन तें संतोशान घेतलें तिका दिल्लें मिसांव जारी करूंक ती मिनेत घेता तें जतनायेन तें मिसांव ती पळयता मिनेत करता ती तें मिसांव जारी करूंक तिच्या जिणेन आमी देवान दिल्लें मिसांव आमच्या जिणेन जारी करूंक प्रयत्न करूंक मरी उलो दिता खऱ्या क्रिस्ती बावटांत आमचें कुटाम बांदून हाडचें मिसांव देवान आमकां दिलां क्रिस्ती बावटांत क्रिस्ती संतोशांत क्रिस्ती समाधानांत कुटाम बांदून हाडचें मिसांव देवान आमकां हर एकल्यांक दिलां व्हड उर्बेन आनी जतनायेन मरये मायेन तिचें कुटाम तें भाग्यवंत कुटाम बांदून हाडूंक तिणें व्हडा जतनायेन तें देवाचें दिल्लें मिसांव तिणें स्विकार केलें कुटांबांचें मिसांव तिणें जारी केलें देवाचेर विश्वास दवरून कश्टा नश्टा वेळी खंयची दुखींत जिणेंत जिणी वजाण जाताना
आमी आमचे दोळे जेजूच्या काळजाचेर खंयसय जाय तेन्ना आमकां कुटाम बांदूंक जाता. देखून मरियमायेन कुटाम बांदिल्ल्या बरी आमी जतनायेन आमचें कुटाम बांदूंक मरी उलो दिता, आदार दिता आनी तिची ससाय, तिचें हेल्प आमकां दिता. हें मरयेचें व्हडपण आमी आज तिच्या भुरग्यांनी नियाळीचें. मोगाचें न्हू, निर्गमन ग्रंथांत अध्याय 3:22 श्लोक इजिप्तकारांनी इस्रायल परजा इजिप्त सोडून बसयल्ल्या गांवाक येता आसतना तीं निमाणें तांचे हळ्ळेतावन भायर येताना इजिप्तकारांक दोन आयलीं वाटेर तांकां मेळोवंक. तुमी सोडून येतात की आनी आमची इजिप्त सोडून तुमी बसयल्ल्या गांव इस्रायल येतात की म्हणून. आनी सगळ्या इस्रायलीच्या स्त्रियांचेर तांणी तांच्या आंगार आसलें भांगार काडून इस्रायलीच्या स्त्रियांक उडयलें. 430 वर्सां इस्रायलीकारांनी भांगार म्हणलें कितें पळोवंक ना. तांच्या आंगार भांगार नासलें. 430 इयर्स 430 वर्सां इस्रायलकारांनी भांगार घालूं ना. कित्याक भांगार घालूं ना म्हळ्यार गुलामांक भांगार घालूंक नासलें, कांय जावं नासलो, तांणी घालूंक ना. देव दयाळाय दाखयता इस्रायलकारांचेर. देव दयाळाय मोवाळाय दाखयता. तांणी गुलामपणाचे कोडसाणेचे दीस तांणी विसराजे. तो कोडसाणेच्या दिसांचो उडास हाडूं नजो म्हणलो देवाचो इरादो. देखून ती स्वतंत्र जिवीत तांणी बोगीचें म्हणलो इरादो देवाचो. ह्या इराद्या लागून तांच्या आंगार भांगार आसूं दी, आंगार भांगार घालून ती वैभवान तांच्या बसयल्या गांव वचूं दी म्हणल्या खातीर तांणी सेवा केली, गुलाम जावन सेवा केली. तांची दनयां पुरा वाटेर येतात आनी इस्रायली तेच्या स्त्रियांच्या वयर भांगार काण तांच्या हातान दिता. धरा तुमकां भांगार आमचे कडेन आसलें, भांगार काणांतलें काण तें दिता. देवान त्या इजिप्तकारांक एक स्पिरीट चडलो, तांणी भांगार काण दिवच्या बरी केलें. आनी इस्रायलकारां भांगार घालून आयलीं कित्याक म्हळ्यार ती पयलें गुलाम आसलीं, परतून वचून आमचे कडेन भांगार ना तें ना पळय म्हणून तांणी आदले आमी गुलाम जावन आसले म्हणल्यार कोडसाणाची गुलामगिरी तांच्या काणांत दोळ्यांत मतींत येवंकूच नजो म्हणल्या इराद्यान देव तांचें जिवीत भांगार केलां म्हणल्यार इराद्यान तांकां भांगार दिलशें करता. देवान आमकां दिल्लें व्हरतें भांगार जावन आसा. मरीमाय आमचें भांगार, मोंती सायबीन आमचें भांगार जावन आसा. तिणें आमकां सस्नाचें जिवीत, सस्नाचो आनंद, सस्नाचें सूख दिवचो, सस्नाचें वैभव, सस्नाची महिमा दिवचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमच्या सोडंदराक आमकां मरयेन दिलो. आमचें जिवीत भांगार करचो आमचो रक्षक स्वामी आमकां दिलो तिणें. देखून मोंती सायबीन देवान आमकां दिल्लें व्हरतें माणीक जावन आसा. ह्या माणकाक आज आमी मान करता, गौरव करता. तिचो जल्माचो दिवस आचरण कर. मरी म्हणटा म्हजो जीव सर्वेस्परातें उल्लासता, सर्वेस्पराची स्तुती करता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातें संतोशान आसता. संतोश आमी सुलाबायेन मस्त सुलाबायेन दोंडोवंक शकता. संतोश आमी दोंडयत, संतोष वगडोवंक शकता. आतां म्हजें तें संतोश आसा, हो संतोश एका खिणा भितर हांवें वगडोवंक, हांवें दोंडोवंक हांव शकतां. आनी इजिली परत तो गळसूंक, परत तो आपणावंक, संतोश आपणावंक हांव शकतां. कशें म्हळ्यार उदाहरणाक एक फोन कॉल आयलें आनी म्हजो मेडिकल रिपोर्ट आयलो आनी म्हजी पिडा कठीण म्हूण जाली, ती गुण करूंक जायना, कॅन्सरीक जालें म्हूण जालें. एक फोन कॉल आयलें, म्हजो संतोश खंय मोगाच्यान एका खिणा भितर तो गेलो. देखून संतोश एका खिणा भितर एका क्षणान तो वगडोवंक साध्य. एक फोन कॉल पुरो वगडोवंक. मोगाच्यान हांवें वगडयलो संतोश एकाच खिणा भितर तो परत हांवें इजिली गळसूंक जाता. एकाच फोन आयले, एका फोन कॉला वरवीं पळया एक फोन कॉल आयलें, म्हजो संतोश नासलो, आतां व्हरतो संतोश म्हाका येवंक जाता, परतून जाता. एक फोन कॉल आयलें, तो रिपोर्ट तुजो आयिल्लो, आतां परतून आनी एक रिपोर्ट आयलो, तें कॅन्सर न्ही खंय, काल एक ल्हानशें ग्रोथ खंय, तेका गुळयेन चलता. तें गुळी काणी जेत म्हणून ना कांय ना, ती आपापीन चलता. तें म्हळ्यार परत म्हजो संतोश म्हाका फाटीं आयलो. जॉय इज इजी टू लूज, इजी टू गेट इट बॅक. इजी टू लूज, जॉय इज इजी टू लूज आनी इजी टू गेट इट बॅक. एकच फोन कॉल पुरो. देखून जायतीं जॉय, किल जॉय म्हणटात. आमचो संतोष नाच करचे किल जॉयज संगती आसात, मस्त संगती आसात. आमचो संतोष करचे मस्त संगती आसात. किल जॉयज मस्त आसात.
तातूंत 2 मुख्य किल जॉयज जावन येता मग न्हू हांवें पळयल्या पळय 2 मुख्य संगती आमचो संतोश नाश करतात आमचो संतोष बिबाडटात त्यो 2 संगती खंयच्यो गी म्हणून पळया एक संगत जावन आसा आमचो संतोष नाश करची पयली जावन आसा आमी गरजे जाल्लें करनातल्या वेळार आमी कितें गरजे गे तें आमी करिना पळया आमी कुटुंबाक हेल्प करीचे कुटुंब बांदूंक सेवा करीचे कुटुंबाचो एकवट हाडूंक कुटुंबाचें शांत समाधान सांबाळूंक आमी हेल्प करीचे आमी गरजे जाल्लें काम तें शांती करचें कुटुंब एकवट हाडचें देखून कुटुंब बांदून हाडचें काम आमी करीचें तुवें आनी हांवें गरजे जाल्लें काम आमी करिनातल्या वेळार तें किल जॉय जाता संतोष नाश करचें जाता हांवें गरजे जाल्लें करिनातल्या वेळार भुरग्यांनी शिकच्या वेळार शिकनातल्या वेळार तें किल जॉय जाता काल एक तरणाटो आयलो ओलो हुशार गे ओलो बुदोवंत गे काल विचारल्यार सांगता पूण PUC सेकंड PUC आनी कंप्लीट करूं ना ताणें अशें तो भोवलो फादर बूक आपणनातलो आनी पुरा आनी मॅथ्सांत बरे मार्क मेळोवन पास जाले फिजिक्स आनी कॅमिस्ट्री हांवें कांय बरें करूं ना फादर आणकी फेल जाला आणकी करूं ना पूण कितलो बुदोवंत भुरगो तो खोलो बुदोवंत भुरगो म्हणना हुशार आतां भायर वचचे कॅनडा वचचे अमेरिका वचचे PUC जावना प्रायस चड जाली वर्सां गेल्लीं कळूंक ना तांच्या घरा भोवलो आतां कळटा वाडोवन येताना आतां 20 आनी 3 वर्सां जालीं ताचे क्लासमेट्स इंजिनियरींग जावन बऱ्या कामार आनी परत रजेर येताना ताकपुकू जाता काळजान कित्याक कळ्ळें की पळय किल जॉयज गरजे जाल्लें ताणें करूं ना भुरग्यांनी शिकच्या वेळार शिकनातल्यार किल जॉय मागीर किल जॉय राखून आसा देखून आमी वडिलांनी गरजे जाल्लें म्हळ्यार मरये बरी कुटुंब बांदून हाडचें तिणें तिचें कुटुंब बांदून हाडलें भगवंत कुटुंब पवित्र कुटुंब बांदून हाडलें नाजरेताचें भगवंत कुटुंब तिणें बांदून हाडलें तसो एकवट तिणें बांदून हाडलो समाधान तिणें बांदून हाडलें देखून आमी कुटुंबांचें मिसांव आमकां दिलां आमी कुटुंबांचें मिसांव करीचें किल जॉय करूंक आमी अवकाश दिवं नजो निमाणें संतोश सोरता किल जॉय सोरता मागीर देवान दिल्लें दुसऱ्या आमची किल जॉय अनेक कालेंगी म्हूण एक गरजे जाल्लें करनातल्या वेळार मागीर देवान आमकां हर एकल्याक तालेंतां दिल्यात स्किल्स दिल्यात तालेंतां दिल्यात कुटुंब बांदून हाडूंक पिरगस कुटुंब बांदून हाडूंक आनी तें घालून ताचेर ती देणी तालेंतां आमी वापरिनातल्यार दिल्लीं तालेंत आसलीं म्हाका देवान तालेंतां दिल्यां कुटुंब बांदून हाडूंक फिरगस कुटुंब बांदून हाडूंक समाज बांदून हाडूंक हें जर तर हांव वापरिना जाल्यार तुवें तुजीं तालेंतां वापरूंक नाय तर काय जाता किल जॉय करता यूज युअर गॉड गिवन टॅलंट फॉर सिंगींग फॉर बिल्डींग फॉर सर्वींग देवान तुजो संतोशाक आज कारण कितें म्हूण पळय तूं संतोश तो संतोश आसा कितें पळय तुजी दिल्लीं तालेंतां तुवें वापरल्या तुजें तें कठीण तालेंत संतोश कठीण आनंद कामा लागीं तुजें टॅलंट 25% तुका वापरूंक जाता गे पळय तें तुज्या कामाच्या जाग्यार तुका तुजें टॅलंट वापरूंक जायना जाल्यार तें काम सोड म्हणचें हांवें तुजें देवान दिल्लें टॅलंट तुज्या कामाच्या जाग्यार एटलिस्ट 25% 50% 80% 100 म्हणून हांव 25% तुका वापरूंक जायना तुका टॅलंट आहा बरें तुका एकावंट करचें टॅलंट आहा तें तुका एकावंट करूंक ना बेश्टें आनी एकालें काम दिलां फोन करचें काम बिजनस हाडचें काम म्हूण फोन करचें तें तुका तुजें टॅलंट तुका वापरूंक जायना जाल्यार तें काम सोड आनी एक विशेश मरयेचो गूण कितें म्हळ्यार ओबिडियन्स प्रोड्युसस जॉय विधेयपण व्हरतो संतोश जिणेक काडटा ओबिडियन्स म्हळ्यार ओबिडियन्स ब्रिंग्स एबांडंट जॉय एबांडंट ब्लेसींग विधेयपण म्हळ्यार देवान करूंक सांगिल्लें काम करचें देवान कितें करूं सांगलां तें करचें ताका ओबिडियन्स म्हूण देवान सांगिल्लें केल्ल्या वेळी जिणी संतोशान भरता जेणी उल्हासान भरता मरी देवान सांगिल्लें सगळें पाळटा तिच्या जिणेंत संतोश उमाळटा मरी तिच्या जिणेंत संतोश हाडटा देवाक विधेय जावन ताणें सांगिल्लें तें करता मरयेच्या संतोशाक आनी एक कारण जावन आसा ती भद्र बरवसो तिसो भद्र बरवतो होप म्हळ्यार कितें होप म्हळ्यार द हॅप्पी एंटिसिपेशन ऑफ समथींग गूड म्हाका कितें बरें जाता म्हणून आतां म्हाका मुखार बरें जाता म्हजें स्वपान बरें जाता जारी जाता हांवें चिंतिल्लें स्वपान तें जारी जाता माय ड्रीम वील बी फुलफिल्ड म्हाका समथींग गूड वील हॅपन म्हणटाना तो संतोश हाडटा
इट ब्रिंग्स जॉय, इट ब्रिंग्स पॅशन. म्हजो ड्रीम फुलफील जाता म्हणटाना हांव म्हाका दिल्लें काम एक करता, म्हाका पॅशनान पडोवन करता. पॅशन. देव तुका एक फेवर करची, आशिर्वादां एरेंज करता येता. हें बेसांव तें बेसांव म्हण देव एरेंज करता येता. तुका फेवर दिवचें बेसांव. पूण तें तुजें पूण तें तुजें एटिट्यूड एफेक्ट करता, परिणाम घालता. तुजो संबंद त्याचेर प्रभाव घालता. आनी तुजी प्रोडक्टिविटी, तुजी उत्पत्ती, तूं आज कितें करनासाय ताचेर तें एफेक्ट करता, परिणाम घालता. कित्याक म्हळ्यार देव आशिर्वादां तुज्या फेवर धाडटा. आज एक आशिर्वाद, फाल्यां एक परवां आनी एक व्हडले आशिर्वाद तुजे वयर घालता. देखून हांव स्टक जालें आं. म्हजें प्रॉब्लेम पर्मनंट, ही पिडा पर्मनंट ही वचना, ही डायबिटीज, ही BP हें पुरो वचना, ही गंटी दुखी वचना, हें प्रॉब्लेम पर्मनंट. हांव स्टक जाल्यां. हांव म्हज्या लिमिटाक पावल्यां. हाच्या मुखार काल आनी म्हाका सोलोंक गाडींगा जालें म्हजें चलचें. हांव लिमिटाक पावल्यां. हें मायंड सेट काल करता म्हळ्यार तुजी एनर्जी ड्रेन करता. तुजी भितरली एनर्जी पुरा ती तुजी क्रिएटिविटी काडटा, तुजी सकत काडटा, तुजो संतोश काडटा. मोगाच्या बाबयनी उडास तोरा. तुजें फायनान्स, तुजी भलायकी, तुजो संबंद दीस वेताना तुजी संतोश तुका मेळटा. तुजें फायनान्स अभिवृद्धी जाता, तुजी भलायकी बरी जाता, तुजो संबंद सडटा. केदाळा तुवें देव म्हजेर आशिर्वादां धाडटा. म्हजें प्लॅन देव जारी करता म्हणून पत येताना तुजें फायनान्स बरें जाता, तुजी भलायकी बरी जाता, संबंद बरो जाता. बाबत म्हळ्यार गॉड हॅज ए गूड प्लॅन फॉर मी. गॉड हॅज ए गूड प्लॅन फॉर मी. देवा लागीं एक बरें प्लॅन आहा, बरी मांडवळा म्हजी जिणी बरी जाता म्हूण तुवें पतयल्या वेळार ह्या पतयेनी बरी जिणी जियेली. तिसो बावडटालो देव म्हाका सोण घालना, म्हाका म्हज्या कुटुंबाक देव सोण घालना हांव म्हणलें. देखून आमी मरियमाचें परब जल्मा दिवस वैभवान आचारण करतना तिच्या काळजांत चलयो संगती आमच्या काळजांत ती परजळून दी. तिसो संतोश आमचो जावं दी. आज तिचो जल्माचो दिवस आचारण करतना आमी सगळीं सांगाता मेळोन मरयेक म्हणया हॅपी बर्थडे डियर मादर. डियर मादर, वी लव यू. डियर मादर, आय लव यू. हॅपी बर्थडे टू यू. डियर मादर, आय लव यू. आमेन.